तुझ्या डॅडाचो बर्थडे म्हणून हांव बर्थडे केक कोत्ता बाय. आनी हांवें पळय दाडाक बड्डे कार्ड केला म्हज्या हातांनी. तुवें केला? पळय मामा वाचून दाखय पळोवया बाय. डियर दादा, you are my hero to me. Because of you, I am in this beautiful world today. Because of you, I am smiling the whole day. Thank you for being my loving and caring dada. Thank you for everything you are doing for me to make me happy. Happy birthday to my most loving hero dada. I love you dada. बाय. कितली मोलाची, कितली मोगाची आनी कितली आपुरबायेची उतरां तुवें सोदून काडल्याची डॅडाची वाखाणी करूं. खरेंच बाय, हें तुजें कार्ड पळोवन आनी त्या कार्डार तुवें बरयलेलीं उतरां वाचून सो डॅडा खूब खुशाल जातलो बाय. लायक जातलें न्ही मामा कार्ड dada? कित्याक लायक जावचें ना? जरूर लायक जातलें. कित्याक हें कार्ड तुवें बाजारांतल्यान विकतें हाडूंक ना पूण खूब तुज्या हातांनी तयार केलां देखून. Thank you मामा. मामा, तूं जेवण रांदता? कित्याक आयज तूं जेवचें ना तुजो डॅडाचो बर्थडे म्हणून? पूण मामा, बर्थडे दाडाचो जावं तुजो जावं म्हजो जावं आमी सदां जेवणाक अनुष्कान रेस्टॉरंटान वेता म्हणून नोको तूं. बाय, हांव जेवण रांदिना, हांव फकत केक कोत्ता. आतां पयलीं आमी घरा लागीं केक कातोतिलीं आनी मागीर भायर जेवणाक अनुष्का रेस्टॉरंटान वेतिलीं. घरा येता आसतना आमी आयस्क्रीम खातेली न्ही मामा? आवय, आयस्क्रीम आनी बर्थडे केक नासतना जो डॅडाचो बर्थडे जाता खंय केन्ना. चल चल चल, तूं आतां न्हेसोन तयार राव. डॅडा खंयच्याय वेळार येतलो आनी आजुनूय आमी तयार जावंक ना काय म्हणून पयलो तुज्या लागीं न्हय पूण म्हजे लागीं विचारतलो. मामा, हांव खंयचो ड्रेस घालूं? सो फेवरेट तो घाल बाय. केक म्हटल्यार तो सारको पिसो जाता आनी हांवें केलेली केक ताची सारकी फेवरेट. आतां पयलो आयलो म्हणटूच किचनान येतलो आनी कसली केक केल्या काय म्हणून विचारतलो म्हाका आनी भुरग्या भाशेन बोटलार पयलो आपूण टेस्ट करतलो. मामा, कशें दिसता आपूण? वाव, तुका पळोवन सो डॅडा खूब खुशाल जातलो. दाडा येतलो न्ही मामा वेळार? तेन्ना म्हटल्यार येवंक जाय आसलो. चल तूं टीव्ही घाल. तितल्या म्हणसर हांव किचनांतली सर्वीस काबार करून तयार रावता. ओके मामा. देवान पण मनशा नशिबा बरयलो आहा न्हू. ओय तेच टॅक मेळटली ती खबर सारकी न्हू रे. येतो काय कळ्ळें? तू जाणालो तरी केतो बाय रस्ता जातू पयली जाणालो तो म्हाका सांग नाही. आगो तुका पयलीं सांगूंक तुका माझं हांव पयलो ओळखतालो आमी काजार जाले आनी मागीर आमी ओळख जाले न्हू. तुका काजार जालो परस तरी हांव एक माद्री जालोले न्हू. ओय. आज खुशाल आसपा तुका आसपाचें. दिसत त्या माद्री जालो जाल्यार तो खुशाल आसपा म्हूण सद्या माद्री पड जालो आहाय न्हू तेजी बाडी दुकान दीस काटाय दुकानी. दुकानी ओय कित्याक लागून तुका सगळ्यो माद्री बाडी हूंय खुशाल आहाय थिंगा. अश तू कित्याक म्हण रे. आगो हाय न्हू आमी येन जे राखी आसू माद्री देखून रेप करपा मनीस आमगे गोंयकार बरें न्हू रे. आमी गोंयकार ओय. आनी गोंयकार तेच जाय येयले. अश तू कित्याक म्हण रे. पार्टी कुटाळे कित जाले चल्ल्या ते फादर बॉलमॅक्सा मारपा एक लिगोर नांवा मनीस असो ना. ओय आयकलो हांवें ही खबर आयकलो. मागीर लिगोर नांव म्हणजे क्रिस्तांव मनीस आमगे क्रिस्तांव पाद्री मारून गेलोलो आनी तेजे बारा एकलो इस्कोळ दांताचो दांता बुरू मांडलोलो एकलो दुसऱ्या धर्मा मनीस आसलोलो तो पण फादरा हांगा वयतालो न्हू ते भाशेन एश दिसतालें एक पिश्या सुणे फादरा हाच्या वयत म्हूण तो दुसऱ्या धर्मा मनीस आमगे फादरा मारून वयतालो आनी क्रिस्तांव सगळे अशें हात पाडून ते सुणया चोयताले त्या दांताक बुरू मांडलो मनशा चोयताले आनी जरी तर आमगे क्रिस्तांव म्हणून तेंगे पाद्री मारून गेलोले न्हू ते अगे रावपाचे दोताले दोताले शी. तू फादरान रे काटपत केली बी. कित्याक न्ही? निमान ड्रेस दिस रे ओय. इगोचे ओय. कोडे पांय धुयन आयले ओय. त्या दिसान रे त्या कापली मरे तेच पांय धुयन काडून याचो एक मुठाय क्रिस्तांवपण याचो हें खरें क्रिस्तांवपण आमगेले जेजू क्रिस्तान आमकां हेंच शिकयलोलें. कोणेय तुजे एका पडल्यार माल्यार तुजो दुसरोय पळो ताका दी म्हूण आनी फादर बॉलमॅक्सान तेंच केलें. तेका मारून येयलोलो तेकाच आपयलो आनी तेजे पांय धुयले कायद्यान ते लिगोरीन फादरान तेजे पांय धुयन जातरी तेच उदकां नाक बुडोवन जीव दिवपाचो. जुदासान जेजू क्रिस्ता 30 नाण्यां इकून मागीर आपूण कितें केलें ते चूक पातक म्हणून असो घोडार मेलोलो ते भाशेन तेणे करून जालें कुटाळ हिस्ट्री तरी जावपाची. पूण जीव दितो जाल्यार अजून चान्स आहा तेका न्हू रे. ओय फकत त्या उमेद आसपा जाय जीव दिवपाची. आतां कळ्ळें मुगो तुका ह्या संवसारांत कोण खुशाल नाय कोण खुशाल नाय भायल्यान एकलोच मनीस कोण मोदी. तेजे पांय पड रे आनी तो चलो न्हय तासो तेजे वयल्यान माड पडो सदां जाण जाव कितें जाण जावं म्हणटा ह्या संवसारांत ओय. चड खुशाल म्हणटाय ते गरीब. गरीब तू आनी बाबदे लागीत रे गरीब आनी विचार विशाल आहा रे. आगो
गरीब चड हुशार कित्याक तेंची आनी रातीची घोराची धेरां जोंदेलां उगती दोन न्हिदवता तेका आमी बाळ्याको दुडू भांगार आहा चोर बी तेंगे चोरून येताय ते रस्ता कितें वताय पण चोरून तुका कितें सांगू तुका काजा जाणा हुशार ना म्हळ्यार ना ते तुगे प्रॉब्लेम मुको काजार जावन तूं हुशार ना ते तुगे प्रॉब्लेम पूण तुको काजार जावन आपण हुशार जावन चढ मालका चढ बाकी आई एक चढ म्हणजे तिथे हुशार असा तू जाय या गिरी काढा तुका बस बस निघा सगळे आहेत मॅडम ना नशीब ते मनशा नशीब ते नशिबान खावपा जाय कित्यान खावपा जाय नशिबान खावपा जाय नशिबान हाच्या जाय नशिबान खावपा जाय देवान पळमाक एक गो दिलोलो तोही झिरो आणि एक छेड दिलोलो तोही बी झिरो हे गारा डबल झिरो हाय डबल झिरो हाय बार वर्सां मिगे चेड अजून चौथे आणि त्याचे बारा शिकताले ते भुरगे आटे पावले आटेक काटे हे चेड बुडबुडे कोणागे गो तू घे चेड आणि कोणाला बुडबुडी काढा हय. खोदरीक जाता चोय कोण उलयते बाबा हांव हेडमास्टर उलयतां कोण हो? कोण डास्टर म्हणून डास्टर डास्टर कितें उलयतालो पतो कित्याक कळटा कोण उलयता मरे बापती तुजो पूत ज्या इस्कॉलांत शिकता त्या इस्कॉलाचो हेडमास्टर मागीर उलय मरे तू कोण हाडयला हा केड्याचे हेडमास्टर मागीर उलय सांग सांग बाबा तूं तुज्या पुताक इस्कॉलाक कित्याक धाडटा या आनी कितें जाता बाब तूं पुता इस्कला शिकोवन धाडाय न्हू तुजो पूत इस्कॉलांत शिकोना तूं तू शिकयना आसतो तेका तो शिकना आसतलो तुजो पूत इस्कॉलांत कांयच शिकोना म्हणून टिचरीन कितें मुटलें जाल्यार तो टिचरीक मारूंक येता सारको पायचे भाशेन जाला पायी तेसलो ते गेलो वय कोणे कितें म्हणून जास्त कशको मारून वयता सारको पायच कासता म्हाका पासून तो भियेना हांवें ताका दिमी घाल मुटल्यार वेल्यान तो म्हाका दिमी घाल म्हणून सांगता तो आमकां इस्कॉलांत सारकोच सोतायता फकत स्वताय तूं सांगोंक फोन केल्लो ती म्हाका न्हू वय हांव जाणा आमगे चेड मस्त म्हूण पूण तूं जाणा तो घरा कडेन आमी तेचे थापट मार जाल्यार तो आमचे फोट मात म्हणून जाण तूं केन्ना आमी तेका दाखयल्यार तो आमकां पिकास दाखयता केन्ना आमी तेका सूर दाखयली जाल्यार तो आमकां कोयत दाखयता म्हूण जाण तूं तो तुमकां इस्कला एकूच सतायता आसतलो पूण तो एक घरा आहा जाल्यार आमकां दीस सतायता पूण हांवें तूं केन्ना एक दीस फोन करून सांगिना आमगे चेड तुमकां सतायता म्हणून ना ना जाल्यार तुगेली केसोली देख रे केसोली कापोसतात रे तुगे मुगे चेड्या गेली खबर सांगपाक फोन करून सांग रे भुरगीं ना रे तुगेली आंजुडो तूं आंजुडो दुसरे पाट सिटी सांगत तुका फोन करून तू मुगे पुतागे केसले कंप्लेंट सांगिले न्हू इस्कला हांवें तुगे फोन पीट कोतोले दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट वॉर्निंग कितें गो तो डास्टर आमगे चेड सताय मार तेका मार मागीर कितें सांगिलें कितें रे मागीर तूं तेका कितें सांगिलें हांवें तेका सांगिलें तें तुवें बसोन आसो ना तुवें आयकलो ना हांवें कितें सांगिलें तें आयकलें म्हाका कितें जाता हजाता रे हजाता कितें जीपी फोन आनी कितें दिसो तुका खंय पावलो काय वो आतां सांजेची 3 वरां जावन गेली ताची वाट पळोवन पळोवन बाय न्हिदलें बाय सिबल बाय उठ बाय आयलो दाडा ना बाय अजूनय येवंक ना पूण येतलो तो ताका खबर ना आयज ताचो बर्थडे म्हणून कितें खबर ना आयज ताचो बर्थडे म्हणून सकाळीं सांगाताक मिसा गेलेली न्हय आमी जाल्यार तो अजूनय कित्याक येवंक ना फुडें ताका ऑफिसान गोजीचें काम बा पडलां आसतलें बाय मामा म्हज्या पोटाक सारकी भूक लागली म्हाका खावंक केक दी न्हय केक पयलीं दारान कातरूंक जाय न्हय बाय आमी बाय जेवणाक वेतिली म्हणून हांवें घरान रांदूंक ना पळय आतां सांजेची 3 वरां जावन गेली पळय च्यायेचो टायम जालो हांव तुका च्या आनी बिस्कीट दिता ओके मामा उपरांत डाडा येयलो म्हणटच आमी रोखडीच वेची ओके मामा कित्याक वेळ जालो तेच म्हाका सजमोना सेंड्राबाय अरे सातू कितें जाला सेंड्राबाय बॅड न्यूज बॅड न्यूज आनी कसलो बॅड न्यूज अरे बॅड न्यूज आनी कसलो सॅड न्यूज अरे आतां बॅड न्यूज जालो तर रोखडो सॅड न्यूज जालो होय बाय सॅड न्यूज सातू अरे जाला तरी कितें कसलो बॅड न्यूज ते तरी सांग सातू कितें जाला एक्सिडेंट जाय ना होय हांवें म्हज्या दोळ्यान चोयला सारको एक्सिडेंट तेका लागून हांव धांवन पयलीं तुका सांगू आयला दुनिया कितें आयज ताचो सोलवाचो दीस
आयच्या दिसाक ताका तुवें ताका ह्या संवसारान हाडलेलो आनी आयच्या दिसाक तुवें ताका परत मेलो कित्याक दोनयाक कित्याक आज बर्थडे ते गेली वय सातू आयज ताचो बर्थडे केसो बॅड लागलो बाय जल्म आयलो त्याच दिसा गेलो आमी ताका न्हेसोन रावताली तो आयलो म्हणटून ताच्या बर्थडेची केक कातून दिली आनी उपरांत आमी पांच जेवणाक बी दिली म्हणून सातू आतां म्हजो गोरकार खूंय आसा सातू म्हजो गोरकार खूंय आसा आल्बर्टो ते काय होईल जाल्यार एक्सिडेंट जावन मेला तो कोण आगो तो तुगे गोरकार न्हू हा? तुमगे शेजऱ्या तुगे दुस्मान निकलाव सारको ऑन द स्पॉट काबार मेलो कशी बरं आसलो कित्याक तुवें म्हजो जीव सारको गोड्या लागीं हाडलो म्हणून अरे आमच्या दुस्मानाची खबर घेवन तूं आमगे धांवन कित्याक आयलो तो कितें आमचो सोयरो वेल्यान तो आमचो दुस्मान अरे तूं सांगताय ते भाशेन हांव सोजमले एक्सिडेंट जावन दुस्मान जाल्यार कितें जालें शेजार न्हू तो तुमगेलो वायट बऱ्याक आकांदा वेळार पयलीं शेजार पावत म्हूण नोंटू सारकें तुजें देवान ताच्या आत्म्याक सोर्गीचें सूख फावो करूं एक बोल लुगाराक लागून आमचे लागीं दीस रात झगडटालो शेवटाक कितें लुगार हांगाच आसा आयज तोच ना आज आल्बर्टागे बर्थडे वय भर दिसा पावल मुगो हांव तुमगे थिंगा आमकां कांय ना सातू अजून आमकांच कांय पडोंक ना तुका खंयचें कित्याक पळो न्हू कित्याक तो अजुनूय येवंक ना आनी आयज हांवें घरा लागीं रांदूंक ना आमी भायर जेवणाक वचपाची आसली रावता न्ही पळय ताका न्हेसोन खंय वचपा आहलो न्ही अनुष्का रेस्टॉरंटान अनुष्का ते जाल्यार तुमी फाटल्यान ये हांव पयलो वचोन टेबल बूक करून रावता ओके शी खुंयच्यानूच आयलो आनी म्हजो जीव गोड्या लागीं हाडलो म्हाका भिवयलें पूण खंय पावलो काय हो दादलो आयज जावं सायबा आयलो आर्गा तुका आयलो तूं कित्याक नाका आसलो तुका आयज हांव आयलोलो अरे हे तूं कितें उलयता तूं येवंक ना म्हणून आमी तुका हुस्केतालीं लेट कित्याक जाली इतलो वेळ खंय आसलो हें कित्याक विचारत ना म्हाका अरे सगळीं एकूच बरोबर कशी विचारतली आतां विचारता न्हय गळोच ना तुका रावन रावन बाय न्हेसोन सोफाचेरूच न्हिल्लें मागीर न्हीद आयली म्हणटोच न्हिदतलेंच तुवें तें तूं कित्याक न्हिदोंक ना म्हजें कितें चुकलां जाल्यार आय एम सॉरी पूण आयज ह्या खुशालकायेच्या दिसा तुजो मूड ऑफ करी नाका दादा तूं आयलो दादा हें म्हजें कार्ड हांवें हें म्हज्या हातांनी केलां बेजार दोस बायन मोगान तें कार्ड तुका आपलो बर्थडे गिफ्ट म्हणून आपल्या हातांनी केलेलें काय बरी त्या कार्डाचेर ताणें सोदून काडून तुका उतरां बरयलेलीं ती तरी तुवें वाचची आसली न्हय कित्याक मागीर वाचोंक जायना जाता आतां चल तुजी बर्थडे केक कातोरी न्हय बायन आपलो बर्थडे गिफ्ट म्हणून तुका कार्ड केला आनी हांवें तुका गिफ्ट म्हणून केक केल्या तुजी केक फेवरेट न्हय बर्थडे गिफ्ट म्हणून तुवें म्हाका ही केक केल्या ही केक ही केक तुजो बर्थडे गिफ्ट म्हाका जाणा तूं म्हज्या ऑफिसान म्हाका बर्थडे गिफ्ट म्हणून कितें दिलां पळय तें पळय ही वॉच म्हज्या स्टाफान म्हाका बर्थडे गिफ्ट कसो दिला कितलींच वर्सां म्हज्यान ही वॉच घालूंक जाय आनी जितले पावटी हांव हे वॉचीर टायम पळयतलो न्हय तितलेय पावटी म्हाका म्हज्या ऑफिसाच्या स्टाफाचो उगडास येता आनी तुवें म्हाका ही केक म्हाका बर्थडे गिफ्ट कसो दिला ही केक आयज खायली जाल्यार फाल्यां सकाळीं खावप केन्ना तर उगडास आसा तुका तुवें म्हाका उगडासाक उत्ता तसली एक वस्त बर्थडे गिफ्ट कसो दिला म्हणून कितें उणें आसा तुका ह्या म्हज्या घरान कितें ना तें सांग तुका ह्या म्हज्या घरान रांदूंक गॅस आसा मसालो वांटूंक मिक्सर आसा जेवण गरम करूंक मायक्रोवेव आसा रोप धुवंक तुका वॉशिंग मशीन आसा रोप सुकोवंक तुका ड्रायर आसा 2 फ्रिजो आसात आनी थकोन तुका बसोन दिसो घेवन पळोवंक व्हडली टीव्ही आसा मामा तुवें कितें खायलां तुज्या दादाच्या उतरांनीच म्हजें पोट भरलें बाय
ताणें म्हजे पासून जायतें केलां पूण आयज पासून हांवें ताचे पासून कांयच करूंक ना म्हणटा न्हय तो. कितें केलां तें सांग म्हाका कितें केलां म्हज्या पासून तुवें आयज पासून. ए वय तू मरे चेडा बारबरी तेगे इस्कलांकू तेगे रिपोर्ट हाडूंक म्हाका वच म्हणटा तुजे गेल्या बरें नासलोलें आनी तू गेला कितें वायट जातालें ना तेका लागून न्हू गो. कोणाक लागून ना तेगे सर न्हू तो टिचर जालो जाल्यार हांव वचपाचो. म्हणजे तुका टिचर चयल्या नेट येता आनी सरान चयल्या तेगे नेट देंवता मुसता. होय होय सारकी खबर ती न्हू. खुशी जितली मिरसांग सुकोता तितली ते तिकसाण वाडत म्हणटा ती. हेत्या भाशी कितें आसा ते केन्ना वस चेडा बारबर तेका लागून तुजे गेल्या मातशें बरें जावपा न्हू. आनी तूं गेला कितें जात वायट जात काय म्हणटा. तेका लागून वच ग तुजे मातशें वच ग. खरें तो तुगलो चेड मरे. तुका चड खबर आसता न्हू मुगेलो आनी कोणाक येतो. बिगीसाय कोण येता आमगे रिपोर्ट व्हरपाक कोण येता बिगीसाय म्हाका टायम ना बिगीसाय कोण येता तू येता कोण येता बिगीसाय पाय करत गेल्या. येत रे तुका येता तुजी माय कर. येता गो तू पेरपेत बाबा तुमच्या संगीन तुगे रिपोर्ट वय, हा वय. वय 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 आनी सरान तर तुका विचारले न्हू पाय कित्याक येयना काय म्हणून सरा सांग पायक सारखे तांब नासतो भायर जात म्हूण तांब नासतो भायर जात म्हूण न्हय. ओय बाबा ओय बाबा सरान तर विचारलें न्हू होय. आनी माय कित्याक येयला नाका म्हणून होय. सराके सांगला न्हू पायक पळय भायर जाता त्या माय भर मोल काडूंक सांग भर मोल काडूंक बरें सांग. वयता राव आयला यो जरी तर तूं हे पाटी परतून फेल जालो न्हू तुका लायफान म्हाका पाय म्हणून मेळपा ना आनी हांवूय तुका मुगेल्या लायफान तुका मुगेलो चेडो म्हणपा ना कळ्ळें. ओय कळ्ळें कितें कळ्ळें तुका. ओय रे बिगीसाय ते कळ म्हाका बरो कोण बाबा बरो कोण गुड न्यूज या आयलो आनी तुका सांगत हांव तुका सांग, सांग. मुगे तो 4-5 जालो न्हू होय. आपूण केन्ना म्हणपा ना. तो तुगे चेडो म्हण न्हू ना तूं मुगे साकराम येता गो म्हूण. आनी कोण मेळ्ळो कितें गो ओळमेशाचो ओळे हाडाचो. तुका न्हय सांगपा हांव सांग हांव आयकोता. कोण मेळटा म्हाका ओळमेशा आनी ओळ हाडाचो. सांग हांव आयकोता. तू न्हय गो न्हय कित्या शिरी पडपा न्हय रे कित्या शिरी पडपा न्हय रे लोकांगे घोवां चोयल जाल्या न्हय रे तान आनी भूक निवता आनी म्हाका चोयल्या रे. जास्त पोटा भूक लागता कळ्ळें न्हय म्हाका चोयल्या चोय रे त्या काटनाक देख रे त्या काटनाची आपणा गेली बाय चलोन बोंदून भायली स्कूटी पेप घेवन दिल्या. चोयल्या घेवन गेली ती. ओय आनी म्हाक घेवन दिला रे ती म्हाक घेवन दिला रे. चोय रे ते हिंसा चोय रे आपणा गेली बाय सायकल घेवन बोंदून भायली एक्टिवा घेवन दिल्या. चोयले. चोय म्हाक घेवन दिला ते कितें दिले रे ते. अगं माजरा तोंड हाणून करे 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 कित्याक म्हणले नाका याची कांयच नाही आनी पण इन्सान पड दिला न्हू बायला गो ते कांयच न्हू हांवें पड तुका दिल तेजे बेले कांयच न्हू. कितें दिले रे कितें दिले रे हा? कितें दिले ती म्हाका. इन्सान न्हू हय. इन्सान घे आनी बायला घे भुरगीं हाय गो ते हात जोडी मुगो हांवें तुका एक चेडो दिलो मुगो गिफ्ट मुगो चेड्या गिफ्ट दिलो मुगो तुका हांवें. कायतान पास बाबा तू बॅड ला कायतान कित्याक बाबा तू नशीब ना कायतान कित्याक बाबा म्हाका तुगे चॅड म्हणो पुढचे आयता कुत्तून फेल रस्तात कळांगे उमळून कळ जाणो. ए पाट फेल जाला रे बाबा. हे पण मजा सामके इझिली पास जावपाक माय- इझिली पास कित्याक जावपाक जावना रे पासू कित्याक जावना रे लागो बाबा. जाल गो पेरपेन म्हाका लागून न्हू. ओय म्हाका लागून कित्याक तू रे. सदां म्हणटा की म्हारगाय वाडल्या बेस पेस करू जायना लायटी बील येता फोना बील येता हांवें म्हणलें पार्टी फेल जाय सेम बूक न्हू ते न्यू घेवपा नाका न्हू भाशणाचा रस्ता भाशणाचा रस्तात पायगे रस्तात. पाय कोण तरी रस्त्यात जावपा जाय कोण तरी रस्त्यात जागे चेड म्हणून म्हाका सारकें सांगता करता कितें प्रोड्युसर कोण हजोता कितें रे तिगेले हजोता कितें जिबे कोण. बाय कमी दादा तू जेयलो. ना बाय बाय आम सॉरी बाय आम सॉरी कारण हांव तुमचें तापलो देखून. दादा तू आमचे कित्याक तापलो. जाणा बाय आयज म्हजो बॉस म्हजो गुन्यांव नासतना म्हजेर तापलो म्हाका तेजो राग आयलो आनी तो राग हांवें तुमचेर काडलो. बरें केलें आमचेरूच काडून. अशें तूं कित्याक म्हणटा पळय आमी म्हणून तुका ओगी रावली दुसरो कोणी रावपाचो. सारकी तुजी बाय बाय थँक्यू फॉर दीस कार्ड कितलें बोलादी घे तुजें कार्ड बाय
कितले सोबीत उतरां तुवें सोदून काडल्यान तुज्या दाडाची तोखणाय करूंक. थँक्यू माय धावी. आनी हांव तुमचें तापलो. बाय तूं जेवली? आमच्या बड्डेक आमी सदांच भायर जेवणाक वेता म्हणून मामान आयज रांदूंक ना. ओके. आमी तुका रावतालीं जेवणाक वचून. आतां मामा खंय आसा? ती रांदता. ओके आय यो. म्हाका फुडें व्हरता. यो हांगासर बस. कितें जालां? बस बस. जालां कितें? Sandra. I am sorry. मोची चूक जाली. रागाच्या वेळार गुन्यांव नासतना दुसऱ्याक जिवेशी मारप आनी राग निवलो म्हणटच ताका सॉरी म्हणप हें सारकें न्हय. हांव मानता आमी तुका केन्नाच कसलोच बर्थडे गिफ्ट दिवंक ना म्हणून. आनी हांव बर्थडे तुका गिफ्ट दितली तरी कशी? हांव कांय खंयसरूच कामाक वचना आनी तुज्याच तुडवाचो म्हाका तुकाच गिफ्ट दिवंक नाका. तूंच न्हय पूण तुजे सारके जायते दादले आसात. ते सोजमोतात आपूण आपल्या बायलां पासत जायते कोत्तात पूण आपल्यो बायलो आपल्या पासत कांयच करिनात म्हणून. बाय हांवें तुका सॉरी म्हटलां न्हय. बरें बरें बरें. आनी तुजें कितलें सांगचें आसा तें सांग आनी काबार सांग. तूं जाणा तुजें इतकीन चड काम हांव करता म्हणून. तूं सकाळचे 8 उठताय आनी 9 कामाक वेता. 7 वरां सर्वीस कोत्ताय तूं पूण हांव सकाळचे 6 वरांचेर उठ्ठा आनी रातच्या 10 न्हिदता. 16 वरां सर्वीस कोत्ता. घरांत जेवण रांदून गॅस आसा म्हणून तुका जेवण रांदून आयतें मेळना. तुवें तें रांदचें पडटा आनी तें हांव रांदतां. रोप तूं वॉशींग मशीन आसा पूण त्या वॉशींग मशिनान रोप हांव घालतां. उपरांत तो काडून वताक घालून परत काडून ताका फेर मारून जाग्यार हांव दवरतां. वॉशींग मशीन दवरिना. ड्रायर उजार करिना हांव कित्याक तुका लायटीचें बील चड येतलें म्हणून. मसालो वांटूंक मिक्सर आसा पूण मसालो काडटा कोण? हांव. तूं 7 वरां काम कोत्ताय ताचो तुका पागार मेळटा पूण हांव 16 वरां काम कोत्ता ताचो म्हाका पागार दिता कोण? तूं एकूच दीस लीव घे आनी घरा राव आनी सकाळचे 6 उठ आनी घरांतलें सगलें काम करून रातच्या 10 न्हीद आनी पळयचे लागीं जाता जालें. बाय तुका सॉरी म्हटलां न्हय. म्हजी चूक जाली सगळी. आयज म्हजो बर्थडे आनी सकाळीं फुडें म्हजो बॉस म्हजें तापलो. देखूनच तूं घरा येवन म्हजेच तापलो. म्हजो गुन्यांव नासतना न्हय. म्हणटात न्हय वायट येता तें बऱ्याक येता म्हणून. आयज म्हजो बर्थडे म्हजो बॉस म्हजेर तापलो आनी हांव तुमचेर तापलो. आनी तेन्नाच म्हाका गमो लागलें म्हज्या हून म्हजी गोरकान चड काम कोत्ता म्हणून आनी तेवूय जाल्यार फ्री. आय एम सॉरी. सॉरी म्हणपाची गरज ना आनी दुसरे फावटी कोणाचो राग कोणाचेरूय काडपाची गरज ना. आयज म्हणून आमी तुका उगी रावली पूण दुसरे फावटी तुका उगी रावची ना. ओके ओके ओके. जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. आयज म्हजो बर्थडे म्हणटोच सदांचेच पळय आमी अनुष्कान जेवणाक या. अरे पुण्याक तुमी म्हाका विश करूंकूच ना. पूण तुवें आमकां खंय चान्स दिला? ओके आतां तुका चान्स आसा न्हय. विश यू. मामा दादा म्हजो म्हणटकच हांव पयलें विश करतलें. दादा पयलीं आमी केक कातया. मामाचो गिफ्ट. ओके 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 येस मामाचो गिफ्ट. कम ऑन लेट्स कट इट. चल. हॅपी बर्थडे दादा. थँक्यू बाय. अशेंच करतात आमी जायते फावट. कोणाचे राग कोणाचेरूय काडटात. व्हडाच्या रागान माड कातरून उडोवप सारकें न्हय. गुन्यांव नासतना एका मनशाक गुन्यांवकारी करप आनी उपरांत आपलो राग निवळटोच ताका सॉरी म्हणप हेंवूय सारकें न्हय. आमकां दादल्यांक जायते फावटी दिसता आमी कामाक वेतात म्हणून आमी चड काम करतात म्हणून आनी आमच्यो बायलो घरा लागीं दिसभर बसून आसतात म्हणून. पूण बारीकसाणेन पळयल्यार आमच्यो बायलो घरा लागीं आमच्याहून चड काम करतात. आमी 7 वरां करतात जाल्यार ती 14 वरां करतात. पगार नासतना तांकां कोण पगार दिता? रागान घोराबो घडूंक जायना पूण रागा वेळार मोगान घडलेलो घोराबो रागान कबार करूंक जाता. आयज अशेंच कितें ह्या घोराब्यांक घडटलें आसलें. रागान उडे तांचो घोराबो कबार जातलो आसलो पूण ताचो मोग चड मजबूत आसलो देखून मोगान रागाचेर जैत वेलें.
आणि ताचो बर्थडे मोगान सेलिब्रेट केलो जालो ताचो बर्थडे बडी मावदो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तयार रावत पळोवंक म्हजो 3रो एपिसोड सी फॉर कॅरल